थोड्या पिंतुरांनी आणि फिल्मांनी प्रद्वारांत सांपडलेले स्त्रियेक हाडून जेजू मुखार उडोवचे आमी देखलां. पूण सुवार्त्या प्रमाणे तिका जेजू मुखार हाडून नीट उबी केली. फातर मारन तिका आड घालूंक आनी ह्या मुखांतर उपजोवचे परिस्थिती मुखांतर एक थ्रिल्ल जोडूंक जाय म्हणून हातान फातर घेवनूच ते आयिल्ले. जेजून मात्र जायते पावटी बागोवचें नीट उबो रावचें, बागोवचें नीट उबो रावचें आमी देखता. जेजून बागोवचें आनी नीट उबो रावचें वर्तन स्त्रियेची प्रस्तुत जिन्य परिस्थितीच व्यक्त करता. कित्याक एके रितीन पळयल्यार परिस्थिती खंयचेय घडये स्त्रियेक फातरावन आड घालची आसली, पूण येदोळ ती उबीच आसली. मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारस्तानाच सांपडली म्हणच्यात एक पडप आसा. कित्याक ती सांपडली. अशें पडलेल्या तिका जेजूची उतरां उबी रावूंक करतात. तुमचे मदलो पातक नासलो तिका पयलें फातर मारूं म्हणल्यार जेजूच्या उतरांनी सर्व सांपडले. फातर मारूंक आयिल्ले आतां निकळ्ळे. निमाणे उबे आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजून बाये कोणेय तुका गुन्यांव केली म्हणून विचारलेल्याक तिने नांदनिया म्हणून जाप दिली. तवळ जेजू हांवूय तुका तुजेर गुन्यांव मांडिना म्हणालो. आयची सुवार्ता प्रद्वारांत सांपडलेले स्त्रियेची काणी न्हय, ती नीट उबे रावलेले स्त्रियेची काणी. हे एक आश्चर्यच सै. सर्वांनी तिने आड पडून मरूंक तिका लगाड काडूंक मांडणी केली, पूण जेजून मात्र तिका नीट उबीच आसशें केलें. गुन्यांवकार करच्या अनवारांतलें जेजून तिका राखलें. आनी मुखार पातक करनाका म्हणल्या जेजूच्या उतरांनी तिने केदींच आड पडनाये बगार गुन्यांवकार जायनाशें सदां समाजांत उबे आसूंक जेजू आशिल्लो. जेजूक फाटली गुन्यांवांची जिणी गरज ना, ताका तें पडून वचूंक ना. तो मुखली शेगुणांची जिणी पळयता. प्राजीत असो काळ जेजू संगी उबी रावूंक, हेरांचेर गुन्यांव मांडचे सोडूंक, हेरांक आड घालचें सोडूंक आनी फाटलें सोडूंक आनी मुखार वचूंक एक वर्तें आपोवणें.